What is the problem? Even after 5 years, 6 years, why we have not been able to at least put the basic traffic movement on track? Basically, what happens is they had done this work in phases. एक फेज केलो, दुसरो फेज केलो, तिसरो फेज केलो. तुजे भितर खूब डिले जाली. I mean, as you've seen, work has been stuck in so many places. The contractor will have to explain why the delay, and the government will have to ask them why this kind of a delay. Number one. Secondly, a lot of quality checks have gone missing. There have been no quality checks. There potholes. Can you believe a bridge, approach roads on the bridge, the flyovers, developing potholes even before they are actually thrown open? I mean, how do you accept that? कशें एक्सेप्ट करतलो आतां पळय फॉरगेट अबाउट दिस शिरगांव फ्लायओवर इट्स जस्ट नॉट इवन 6 months. I mean, there are potholes there on that tarred surface, tarred top of the bridge. How can you accept that? I mean, when you are promising world class infrastructure, this is not what we expected. You give the people a good infrastructure so that their life also becomes easy and simple. पण जुवारीचेर उलयतलो काय मांडवीचेर उलयतलो? हा, मांडवीचेर. तू अटल सेतूचो मनीस, जोयल जुवारी ब्रिजाचो मनीस. सो अटल सेतूचें जालें कितें? कारण काल म्हाका दिसता व्हेरी सरप्रायझिंगली द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन केम फ्रॉम सुदीन ढवळीकर की तुगेलो ब्रिजाच्या कन्स्ट्रक्शनाक प्रॉब्लेम ना, बट ब्रिजाच्या कॉन्क्रिटाचेर टार उरना आणि वाय इट इज हॅपनिंग दॅट नीड्स टू बी स्टडीड म्हणून. सो तुका कितें दिसता, हे पडटा एक्सप्लेनेशन काय यू हॅव अ डिफरंट पॉयंट ऑफ व्यू ऑन मांडवी ब्रिज? जेन्ना मांडवी अटल सेतू जेन्ना बांदपाक आयिल्लो तेन्ना तो एक 400 crores प्रोजेक्ट आशिल्लो, पूण तो फायनल जाय मेरेन कंप्लीट जाय मेरेन तो 850 crores पावलो. सो गोंय राज्याचे 850 कोटी रुपये ह्या पुलाचेर गेल्या. आनी तेन्ना हे कॉन्क्रीट किंवा तूं हेजे सांगता टार सारकें उरना म्हणून, आनी किंवा कॉन्क्रीट आनी टारा मदलो जो गॅप उरता, हें खरें म्हळ्यार हे टॅक्निकल पॉयंट हांकां पयलींच खबर आसपाक जाय आशिल्लें. आतां सुदीन ढवळीकर तो प्रोजेक्ट नाशिल्लो जेन्ना तो गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना तो प्रोजेक्ट आशिल्लो GSIDC कडेन. पूण GSIDC कडेन एक व्हेरी इंट्रस्टींग गजाल एक भायर सरल्या, ते बायंडींग मटेरियल जे आसा पुलाचे, म्हणजे हे GSIDCच्या सोर्सांतल्यान म्हाका सांगलें व्हेरी इंट्रस्टींग आसा की तेणी एक्सपेरिमेंट म्हणून तो गोंयांत करपाक घेतलेलो. तें आनी खंय करूंक नाशिल्लें खंय. तो एक मोठो हे आसा आनी तो जर इन्वेस्टिगेशन करपाक गेले जाल्यार ते खूब लोक भितर, कारण कन्सल्टंटांनी पयलीं टेंडर जेन्ना काडलेले ह्या पुलाचे तेन्ना ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो खंय. ह्यो टेंडराच्या उपरांत चेंज केल्या. मग ह्यो कोणूय ऑथॉरिटी कोणाक दिल्ली चेंज करपाची, हो एक मेजर विशय आसा जो म्हाका आयज आमी म्हणजे काल सुदिनाच्या स्टेटमेंटा उपरांत जेन्ना आमी हें करपाक गेले इन्वेस्टिगेट म्हणजे विचारपाक गेले तेन्ना ही एक गजाल समोर आयली की बायंडींग मटेरियलाच्या भितर चेंजीस केले हेंच्यांनी आनी ते आफ्टर टेंडर जाला आनी ते बाय एडवायस म्हळ्यार तो कोण आमचो आशिल्लो कन्सल्टंट त्याच्या एडवायजानच जाला खंय ते. सो हे एक मेजर मिस्टेक तेंच्यांनी केल्ली आहा आनी ती म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन केल्यार समोर येतली ही गजाल की हे कोणी आनी केन्ना बदल्ल्यो ह्यो गजाली त्यो. आनी त्यो गोंयान एक्सपेरिमेंट म्हणून तेणी केला म्हणटात ते, म्हणजे एक प्रयोग करपाक जाय म्हणून तो अटल सेतूचेर केला आनी म्हणून त्या खातीर आयज अटल सेतूची ही परिस्थिती जाल्ली आसा. व्हेरी इंट्रस्टींग. सो तूं जेन्ना म्हणटा आतां एक गजाल तर आमकां खबर आहा, हांव लास्ट वीक निलेश काब्राला कडेन उलयतालो. निलेश तर सरळ एवरीबडी इज एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लेम आनी निलेश सेज दॅट कितें तें GSIDCक विचारात. तूं आतां म्हणटा GSIDC म्हणटा कन्सल्टंटा विचारात, कन्सल्टंट म्हणटलो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टरा विचारात. ना, हे GSIDC आनी कन्सल्टंट दोगांयनी मेळून केला. कन्सल्टंटान एडवायस केल्ली खंय ते गजाली करपा खातीर बायंडींग मटेरियलाचेर आनी ताज्या उपरांत GSIDCन तें डिसिजन घेतला. सो लार्सन एंड टुब्रो जी कंपनी आसा आनी कन्सल्टंट आनी GSIDC ह्यो तिगूय संस्था तितक्योच रिस्पॉन्सिबल आसात. आनी हे म्हाका दिसता ह्या गजालीची चवकशी जावपाक जाय की हे परत अटल सेतूची वाट कित्याक लागपाक लागल्या ती.